कित्याक जाणां वेलसांव कांसावलीं आनी जायते जाणांक हिंगा कामां जायतीं कामां आसा तांकां लागीं पडपाक जाय आनी तेंची बरीं कामां जातलीं जाल्यार लागीं आसून आनी तांकां ऑफिसाक हें करपाक जाय म्हूण आमी हें ऑफीस ओपन केलां. तेच भाशेन सांकवाळे पासून तांकां जितलीं लागीं पडटा आनी तीं कामां बरीं फास्ट जातलीं सो त्या हेचेर आमी हें ऑफीस ओपन केलां. मॅडम हे आता ऑफिस चालू आता कितले तुम्ही परमनंट असल्याने हाऊ इज दिस ऑफिस गोइंग टू ऑपरेट? जशें आमी स्टार्टाक कशें हें करतलीं ते भाशेन आमी तांकां हें करून मागीर टायम हें करतलीं आनी जाता तितली आमी डेली दवरपाक ट्राय करतलीं ऑफिसार. This is the first office being the ZP candidate open केला. आमी जाणां Cortalim is permanent saraचे office आहा where we are getting all the services. Now what happens is it is inconvenient for the people from Cansaulim, Velsao, Sancoale. So take लागून आयज मॅडमीन हिंगा ऑफिस ओपन केलो हा. This office is not like other parties. आयज ओपन केले आनी फाल्यां बंद केले आनी घराक वचून न्हिदले. We know that आमच्या MLA ची services throughout. So the same thing we are expecting from MLA candidate also, as ZP candidate, and definitely she will give her services to all the people irrespective of whatever the villages are. We all the sarpanchas from the whole village of Cortalim, from Velsao, from Cansaulim, my panchas from Cansaulim, Velsao, we all are there together with our candidate. And maka auzana we are going to bring tampered majority in Vinit Zatuli. Thank you. बरी व्हडली खुशी भोगता. मॅडम मार्सियाना वाज जी आमची उमेदवार आहा, कॅन्डिडेट आहा. सो आज सगळे तेजे बराबर आहाय. आख्खे 5 पंचायतांतले लोक वांगडी तेजे बराबर आहाय, पब्लीक तेजे बराबर आहा. आनी तेणें आज हिंगा जुवारी नागर, क्वीनी नागर हें ऑफिस उगडलां जेन्ना वेलसावच्या कांसावलेच्या लोकांक बरें पडलें. आनी म्हाका एक बरी हें दिसता, आमी पळयलां दुसऱ्यांनी ऑफिस उगडलें बट ऑफिस उगडटा आसतनाच आमच्या एमएलएचे आहा तेजेर भासाभास केला. एमएलए इलेक्शनाक बसलो ना, बसलो तेगे मिसीस आनी ते ZP. सो एमएलएचे उलोवन काबार जालें ताका जिखयलो. आतां आमकां फुडलीं कामां करूंक जाय त्या पासून आमी मॅडमी उपकार मागला सरा कडेन की ते बसय, कित्याक लागशिल्लीं जी आमी जी कामां घातलीं आहाय ती पेंडींग उरतलीं नाजाल्यार कित्याक दुसऱ्या कडेच्यान ती वयतली फायल त्या कडेन पास जातली जावची ना. आनी हांव लोकांक अपील करता की कामां तरी अडीच वर्सां भितर आनी उलय ती जावपा जाय. सो आमी मॅडमीक निवडायन हाडपा जाय आनी खात्री आहा लोकांक उलयत ते भाशेन की येस आमी मॅडमीक निवडून हाडली. आनी तेच खातीर लोकांचे रोशना लागून तेमी आज हें ऑफिस ओपन केलां. जायते आनी कांसावलीं इनाग्रेशन चयलां. कांसावलीं इनाग्रेशनाक कांसावलेचें कोणूच न्हय, एक 5 पासून ना. हें एक वजाप दिसता. सो आज आमच्या गांवांत तरी वेलसांव उगडला. सो वेलसांवचे आख्या कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे. आनी हिंगा म्हाका दुसरें दिश्टी पडटा की फॅमिली राज म्हणटाय. सी दीस इज नॉट फॅमिली राज. फॅमिली राज म्हणून कितें म्हाका गरज पडटा. आज समज इलेक्शनाक म्हणटा ओके तूं आतां जाणटो जाल्यार तुगेल्या भुरग्याक बसय. दीस इज नॉट फॅमिली राज. सो तेच भाशेन जेन्ना मॅडम बसयल्या कित्याक लोकांनी सांगिल्लें ताका बसूं. जेन्ना आंकवार आहा त्या मनशा फॅमिली ना. सो तो कितें कोणाक बसयतलो. सो ताका खुशी आसतली जायती पूण ताका फॅमिली ना जाल्यार तो फॅमिली बसोवपाक शकना. जो मनीस उलयता फॅमिली राज म्हणटा इज अ बॅचलर. सो ताका फॅमिली कितें तें खबर आसना. सो हें ताका हांव सांगूंक सोदितां तूं फॅमिलीचेर तूं उलोवपाक सोदनाका. हें फॅमिली राज आमी दोन 2.5 वर्सांचे हें फॅमिली राज न्हू. कित्याक आमकां काम जावपाक जाय त्या पासून आमी तिका उपकार मागला. दुसरो आनी एकलो NGO उलयता की ताका सगळे वयता एमएलएचेर की ताका उलोवपाक कोणा असेंब्ली उलोवपाक कोण. असेंब्ली उलोवपाक कोण आसलो तो उलय नासलो येयना. तो असेंब्ली आख्खें काम करता. असेंब्ली लोकांक चयला लोक टीव्हीचेर चयता. जर तर तुमकां इतलें शिकोवप आहा आनी इतले तुमी उलोवपी इतले क्वॉलिफायड तुमकां लोकांक कित्याक इलेक्ट केलें. दॅट इज वन क्वेश्चन. जेन्ना हांव म्हणटा कितें तुमी कितेंय करे इनाग्रेशन करे कितेंय करे कॅन्डिडेटा सपोर्ट करे बट उलय नाका दुसऱ्या कॅन्डिडेटाचे. आमी आजून कोणाच्या कॅन्डिडेटाचे उलयना. जेन्ना तुमी म्हणटा असेंब्ली ताका उलोवपाक कोणा तो आज असेंब्ली उलयन आमकां आख्खो रिपोर्ट दिश्टी पडटा. आनी ज्या मनशांक हितू क्वॉलिफायड मनशांक
जर तर आज लोकांना निवडायला हाडना हें एक वजाप दिसता. सो आमी सांगूंक सोदता की तुमी दुसऱ्यांचे उलयनाकाय आनी पडे कितले मेजॉरिटीन लोक आमकां निवडायला हाडटात. कित्याक एवरी लोक सांगता की मॅडमी आमी निवडायला हाडले कित्याक आमची उलोवप काम करपाक.